पर्यटन सीझन सुरू जालो तरी शेक घालपाक अजून सुरवात जावंक ना। सरकारान बेगीन शेक घालपाक दिवचे अशें दक्षिण गोंयचे शेकवाले मागतात। फी भरपा खातीर सरकारान सिंगल विंडो सिस्टम सुरू करची अशें ते मागतात। हे सगळे जाग्यार घालपाक शेकवाल्यांनी सरकाराक 10 नोव्हेंबर मेरेनचो प्रास दिला। ते उपरांत कोर्टान वतले अशी शिटकावणी दिल्या। शेकवाल्यांची शुक्रारा काणकोणा पत्रकार परिशद जाली। सीझन आता ऑलमोस्ट स्टार्ट जालो। काणकोण तर इतले इफेक्ट जाला, आमचे कस्टमर येऊन भरपूरशे केरला गेले, कोण हंपी गेले। आमचो बॅड रिमार्क पडटा, वर्सान वर्स पालोले आमकां त्रास जाता हांगा। प्रायवेट फक्त पावळ्यातूच जाला का बाकीचे ना गोंयभर जाला गोंय। आनी गव्हर्नमेंटान सगळे डिपार्टमेंटाक नोटिफिकेशन धाडचे की आमकां 7 दिसां भितर लायसन्स दिवचे म्हणून। आयदर रिजेक्ट करचे नाल्यार 7 दिसां भितर लायसन्स दिवचे, जेणे करून आमकां बेगीन स्टार्ट करूंक मेळटा। आणि ह्या स्टेजार आमी अट्ट खंय ते आतां गव्हर्नमेंट लेवलाचेर अट्टा काय ऑफिसांनी अट्टा? गव्हर्नमेंट लेवलाचेर हाडटा। गव्हर्नमेंट लेवलाचेर हाडयता म्हणटा। गव्हर्नमेंटान जर समज डिसिजन फायनल जर करीत जाल्यार आमकां फुडें वचपाक मेळटलें, ना जाल्यार ते फुडें वचचें ना। आनी म्हणूनच आमी गव्हर्नमेंटाक सांगपाक सोदता, सद्याक आमी एक 10 तारीख म्हळ्यार आमी वाट पळयतले, ना जाल्यार आमची सगळ्यांची तयारी आसा आतां कोर्टान वचपाची। कित्याक कोर्टान आमकां जे आमी टुरिजम एक्ट स्टडी केला तेजेर कोर्टान आमकां तशें केल्यार आमकां फायट केल्या चान्सीस आसात। आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन पॉलिसी करची अशें गव्हर्नमेंटा कडेन आमी मागता। आनी एक गव्हर्नमेंटान आमकां शेक बंद करपाचो टायमींग दिला 31 मे, मात केन्ना कॉमेस करपाचें ती आमकां डेट दिवची म्हणून ते अजून पर्यंत दिवंक ना। एज पर CRZ रूल सप्टेंबर 1 आमकां काम कॉमेस करूंक मेळटा अप टू 31 मे। ते नोटिफिकेशन गव्हर्नमेंटान सगळे डिपार्टमेंटा काडचे की 15 तारखेर नाल्यार 1 तारखेच्यान आमकां काम करपाक मेळोंक जाय म्हणून। वास्कोतल्या दुकानदारांकडल्यान हप्तो घेवपी मुरगांव पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचेर खर कारवाय करपाची मागणी दुकानदार करतात। फुटपाथाचेर आनी हेर सुवातेर बेकायदेशीर दुकानां चलतात, तांचे कडल्यान पालिका कर्मचारी हप्तो घेतात असो आरोप दुकानदार करतात। ह्या संबंधान पालिकेक विचारल्या उपरांत तांणी प्रकरणात लक्ष घालून कारवाय करपाचें उतर दिलां। मुरगांव पालिका वाठारात फुटपाथ आनी हेर सुवातींचेर बेकायदेशीर दुकानां चलतात। पालिका कर्मचारीच हप्तो घेवन दुकानां घालपाक दितात। तातूंतल्या कांय दुकानदारांनी आपूण पैसे दितात हे मान्य केला। मालूम नहीं, सब दुकान वाले देते हैं ना। तुम लोग हफ्ता लेके मालूम नहीं हमको, हफ्ता देता है कि कुछ देता है, सबको पूछो ना। तुम लोग को स्लिप देता है वो? हाँ, स्लिप नहीं देता है। और स्लिप देता है वो लोग म्यूनसिपैलिटी वाला? नहीं आता है, लेकिन लेके जाता है 50 रुपये। म्यूनसिपैलिटी वाला आदमी आता है? हाँ। यूनिफॉर्म बन के आता है? यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म में ही आता है ना। और कुछ स्लिप नहीं देता है, पैसा लेके जाता है? पैसा लेके जाता है। कायद्यान दुकानां चलोवपी मात पालिकेच्या व्यवहाराचेर सामके पिकार जाल्यात। हप्तो घेवन बेकायदेशीर दुकानां चलोवपाक दिवपी पालिका कर्मचाऱ्याचेर खर कारवायेची मागणी समाज वावुरप्यांनी केल्या। By paying the municipal authorities 50 rupees per shop they pay per month, except for their whatever trade license fees, which is totally illegal. Municipality is helping in all this encroachment and providing them to get into all this illegality. नगराध्यक्ष म्हणटा ह्या प्रकरणात कारवाय करतले। जो कोण आता घेता पळय तेजेर आमी एक्शन घेतली आनी ही गजाल हांव आमचे कॉन्सल आसता पळय तेंचे मुखार हाडटलें आनी चीफ ऑफिसराकय हें दितलें की तेजेर इन्क्वायरी कर म्हणून। दिशान परब प्रुडंटा खातीर। आता पळोवया वास्को वाठारांतल्यो कांय घडामोडी। मुरगांव पालिकेचो नगरसेवक राजेश रेडकाराक सत्र न्यायालयान अपात्र थारायला। ह्या आदेशा आड हायकोर्टान वतले अशें मुरगांवचो उपनगराध्यक्ष शेखर खडपकारान सांगलें। पालिका प्रशासन संचालकाच्या सुचोवणे प्रमाण मुखावेली कारवाय करतले अशें मुखेल अधिकारी यशवंत तावडे म्हणटा। स्कुलाची कमिटी आहा, कमिटीन डिसिजन घेतला, तेजेर रेजोल्युशन आहा, मिनिट्स रेकॉर्ड केल्ले की तेंच्यांनी डिसिजन घेवन ताका कंटेस्ट करपाचो परमिशन दिला। म्युनिसिपल कोडार एक्ट आहा की प्रायवेट टिचर जर आसा जाल्यार ही कॅन कंटेस्ट इलेक्शन म्हणून हेजेर मेन्शन केल्लेलें आसा। आमी ते सगळे एविडन्स सेक्शनां लागीं केला, डॉक्युमेंट्स आमचे कडेन आहा, जाल्यार आमी हायकोर्टान अपिलाक वयतले। Council was not directly made party in that proceedings. I will seek information from my Director of Municipal Administration. इतले मजगती वजन आनी माप खात्याच्या अधिकाऱ्यान वास्कोन मोबायल्स विकपी एका दुकानांतल्यान सुमार 1.5 लाखाचे मोबायल जप्त केले। The mobile handset plus the accessories of mobile were not conforming to the standards, like they were not bearing the name and address of the manufacturer or packer or MRP, or the details required under package commodity were not bearing on the packages. Hence I have seized and detained the packages
प्रुडंटा खातीर वास्कोच्यान दिशांत परब. इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.